फ्रेंड्स एक और तुमकां आमगे चॅनलाची गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर सदांचे भाशेन तुमकां सगल्यांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा तुमगे सदां ब्लॉग चोयताय म्हण सो विडियो काडपा ना आहलो हांव कित्याक आयज काडलो आनी म्हाका 3 दीस सारको बिजी आहलो आनी म्हाका डेली ब्लॉग घाता म्हण हांवें केलोलें टार्गेट आनी हांव तुमकां सगल्यांक सॉरी म्हणटा कित्याक म्हगे ब्लॉग सदांचो टायमींग चेंज जाता सदां हांवें चिंतिलां आतां ब्लॉग आनी एकू टायमिंगाचेर घातो म्हूण सकाळींचो सारको 7 सकाळीं 7 उठोत्री तुमी चोवपाचें कळ्ळें तुका ओके आनी म्हाका गूड मॉर्निंग म्हणपाचें विस्तेंमळा होकाण केलें सो फ्रेंड्स कितें आहा जाण तूं आमी युट्यूबाचेर आमी ब्लॉग घाताय न्हू आनी हो ब्लॉग घाताय कित्याक लागून ती ब्लॉग स्टार्ट कोत्री कळटो तुमकां सो स्टार्ट करुया मोगा बाळ भयण्यांदो आमी हो ब्लॉग कित्याक कोताय आमी म्हाका कितें मेळपा आहा सांगू तुमकां दिसता युट्यूबाचेर आमकां कितू पयशे मेळटाय म्हूण तुमकां दिसता न्हू ना मोगा बाळ भयण्यांदो आमकां चड पयशे मेळनाय आनी मेळ्ळे जाल्यार एक मेळटोले 5,000 बी मेळटोले ते जाल्यार 3-4 म्हयन्यांनी तुमी चिंततात न्हू आमकां पयशे जायते मेवतात म्हणून ना म्हज्या इश्टा हे पयशे आमकां मेळटाय केन्ना कितकून ते जाण तूं केन्ना कॉपीरायट स्ट्रायक येता कोणागे म्युजीक एड केले जाल्यार तेका लागून जायत प्रॉब्लेम जाताय आनी युट्यूबाचेर जायतीं कंडिशन आहाय आनी ती कोण यूट्यूब यूज कोता न्हू तेंकां खबर आसा सारकें न्हू आनी तेंकां केसो त्रास पडटा एक विडियो एक शूट करपा आनी हो विडियो हांव डायरेक्ट घेतां हांव ह्यो विडियो डायरेक्ट घेतां तूं मॅसेज कोणाक रे मातशें राव म्हगे फ्रेंड मॅसेज केल्या म्हाका सो फ्रेंड्स हांव थोडे यूट्यूबान विडियो घेता आसतना जायते उलोवपा हाकडेताय आनी हांव बी हाकडेतां केन्ना हांव म्हगे म्हाका सांगताय थोडे सांगताय हांव कितें उलयता काय म्हूण म्हाका समजना म्हूण सो आज हांवें विडियो डायरेक्ट केला डायरेक्ट हांव कांय काट करपा ना विडियो डायरेक्ट घातलो सो लोकांक कळों जाय कितलो त्रास पडाय ते हांव विडियो जालें बरें जालें ना सो लोकांक कळों जाय विडियो कितकू कोताय तें लोकांक लोक म्हणटाय न्हू विडियो घालन हो पयशे लाखान जोड म्हूण तेशें कोन्न आसना सो आमी विडियो घालता आसतना आमी उलयता आसतना केन्ना मिस्टेक जाता आनी ती मिस्टेक आमी कट कोताय सारकें न्हू कट कोताय न्हू आमी ती कट करून आमी लोकांक सांगूंक सोदताय आमी बरें करून दाखयताय म्हूण आनी लोक आमकां कमेंट्स मारताय आरे हो कितें उलयलो काय म्हूण हेका उलोवपाक कळना म्हूण आनी लोक सरल जायत भाशेन कमेंट्स मारताय सो लोकांक कळों जाय कमेंट्स मारता आसतना ते मनीस विडियो काडटा तेदोना कितें कोत्ता तो पासून आनी मायक आनी वॉल्यूम आनी सारको येवपाना आनी एक फावटी घे सो फ्रेंड्स आतां कितें आहा जाणा तूं आतां हांव ब्लॉग पोरतून स्टार्ट कोत्ता ओके जालें रे ती आसना मातशें राव राव घेता मातशें राव न्यू स्कीप येयली काट केल्यार बरें तेंच जाता कळ्ळें तुका फ्रेंड्स आतां हांव स्कीप घेता कळ्ळें तुका मातशें राव तूं केसो आहा रे बाबा बरो आहा मरे आरे तूं युट्यूबाचेर जायते पयशे जोड मरे आरे युट्यूबाचेर पयशे जोडटा हांव तेश जाल्यार हांव बी युट्यूबाचेर पयशे जोड हांव ग्रेस जाता मरे आरे बाबा तूं युट्यूबाचेर पयशे जोडटो जाल्यार न्हू जेन्ना चिंतनाका युट्यूबाचेर पयशे मेळनाय लोक म्हणटा जायते हो विडियो घाता आनी हो फेमस जाता वायरल जाता लोक मरे उलयत उरतलो तो खबरो कोता फाटल्यान तुका दिवपा तुका सपोर्ट करपाक केन्ना येवपाना सरल डायलॉग तातूंत घेयना लोक मरे फाटल्यान लोक तुका फाटल्यान जायतो उलयतलो पूण दिवपाक कोण येवपाना सारकें न्हू सो फ्रेंड्स
मुगे उलोवपाक केन्ना मिस्टेक जाल जाल्यार मायक आनी मिस्टेक जाल्या. सो फ्रेंड्स आमी केन्ना उलयता आसतना केन्ना मिस्टेक जाता न्हू आनी लोकांक कळों जाय आमी व्लॉग कितू कोताय तें आनी व्लॉग कोता आसतना आमकां कसली प्रॉब्लेम येताय कळ्ळें तुका. ओके ती प्रॉब्लेमां आमी सॉल्व करपा आमी तुमकां सांगताय जायत पाटी पूण ती आमी सॉल्व करूंक जायनाय. कित कोरया सांगू जायनाय न्हू. एक मिनीट दिता तुमकां राव. हें पिक्चर दिसता पडटा तुमकां फोकस कोता जो मनीस न्हू दुसरें पिक्चर दाखयता. हें पिक्चर हय पिक्चराचेर कितें दिसता पडटा तुका आमी कितलें शिकोप केलें न्हू जाल्यार कसलो फायदो ना. ओके आनकडे आमी कितलें शिकोप केलें न्हू आमकां कसलो फायदो ना. सारकें न्हू. आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळना जाल्यार केसो फायदो. थंय तो बाळो भीक मागता आपणागे सर्टिफिकेट लागून सर्टिफिकेट लायन मिस्टेक जाली तो आपणागे सर्टिफिकेट लायन भीक मागता पिक्चराचेर चलता तेमी न्हू. सो एसो गोंयां जाता जायतें आनी आमगे गोंयकार लोक चोयता आरे आरे मुगे घरांत गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा म्हाका कित्या पळोवं. सारकें न्हू. तेशें करून आसोता एक एकल्या हें म्हणणें आसोता. सो आमी फ्रेंड्स आमी सदां न्हू दुसऱ्यांक सपोर्ट करूंक जाय. आमी चिंतूं जायना आमी यूट्यूबर आनी यूट्यूबर म्हणचे लोक म्हणजे फकाण कोता सारके फकाण कोता. आनी हो विडियो तुमी शेअर कोराय न्हू शेअर कोताय जाल्यार कोराय थोड्यां न्हू शेअर करपा लायक ना कळ्ळें तुका. ते चिंत्ताय आम ते विडियो कोताय फकत आपणागे फायद्या लागून. आमगे फायद्या लागून कोताय आमगे कोंकणी भास आमगे सांबाळपा लागून कोंकणी भास आमगे सांबाळपा लागून बरें जालें आमगे कोंकणी मायभास आमगे सांबाळपा लागून आमी हें कोताय. जायते यूट्यूबर आपणागे हिंदी मलयालम हें आपणागे वयर काटाय. आमगे गोंयकार काट करपा पडटलें काट करपा ना हांव तुमकां दाखयतां केसो त्रास पडटाय ते. सो आमगे गोंयची भास आमी सांबाळूंक जायी. सो आतां हांव डायलॉग सारकें म्हणटा आयकय आमगे गोंयची भास आमी सांबाळूंक जाय आनी आमी दुसऱ्यांक शेअर करूंक जाय. आमगे ब्लॉगर आमगे वायरल जावपा जाय. सो आमी गोंयकारां भावांनी आमी सगळे एकवटान एकमुखार सपोर्ट करूंक जाय कळ्ळें तुका. सो आमी विडियो घाताय ते कोणा लागून न्हू म्हाका लागून घाता तुमकां लागून घाता. मातशे कमेंट्स कोरया सांगाय आनी हो विडियो हिंगासून सोंपयता कित्याक 8 मिनटां जाली 8 वरां सॉरी 8 मिनट्यो 9 सेकंड जाला. हांव विडियो काट करपा ना विडियो सगळो घातलो. सो फ्रेंड्स तुमकां कळों जाय हो विडियो कितून कोत्ता हांव. तुमी म्हणटा हांव पिश्या भाशेन कितें उलयता म्हूण पिश्या भाशेन कांय उलयना. हांव विडियो कोत्ता न्हू आतां मातशें कट कोता आनी एडिटींग कोत्ता तेन्ना मातशें अशें एडजस्ट कोता. सो तुमकां कळों जाय केसो त्रास पडटाय ते आमकां यूट्यूबरांक. आनी तुमी कमेंट्स कोताय न्हू दुसऱ्यांक बॅड कमेंट्स कोताय न्हू तेन्ना चिंतूं जाय तुमी. आमी कितें उलयता आसतना आमगे केन्ना मिस्टेक जाता न्हू तुमी समजून घेवपा जाय. थोडे न्हू आमगे गोंयकार भाव एक धाकटीशी मिस्टेक मेळ्ळी जाल्यार न्हू तेका सांग फोटाय सारके कमेंट्साचे. तुमकां कितें दिसता आम हे व्लॉग घाताय फकत आमीच पासत दिसता तुमकां आमी पासत घाताय म्हणून हे तुमच पासत घाताय आमी. तुमकां एंटरटेनमेंट जावपा जाय म्हूण आनी आमची गोंयची भास आमी सांबाळपा जाय म्हूण. आमी चड तियात्रीस्ट जाल नाय पूण आमी ट्राय कोताय दुसऱ्या भुरग्यांक तियात्रीस्ट जावपा आनी पालकाचेर येवपा. आमी यूट्यूबाचेर येयन आमी बेश्टें टायमपास कोनाय आमगे पयशां लागून. लोक उलयता जायतें आनी जाय सांगपा आहा पूण तें सांगोन काबार जावपा ना. कित्याक लायफान आमी सदां एकमुखार खबरो करपा आनी केन्ना वायट खबरो स्प्रेड करपा आमी पयलीं उबे रावताय. सारकें न्हू. सो फ्रेंड्स आमी केन्ना दुसऱ्यांची वायट खबरो स्प्रेड कोताय न्हू ती तुका मेळटा हे संवसारान न्हू आसतना भोगून वचों पडटा. सारकें न्हू. आनी म्हाका दूख लागता जाय जां कमेंट्स मारताय बॅड कमेंट्स मारताय ते कित्या लागून मारताय तें खबर ना. तुमी कितें घेवन वयतले सांगाय म्हाका.
म्हणजे भाव भयणी तुमी कमेंट्समध्ये दुसऱ्या वायट कमेंट्समध्ये तुमकां कितें मेळटलें सांगाय म्हाका. आं म्हाका खरें जायत जाणांगे विडियो चोयता आनी ते ट्राय कोत्ताय आपणागे बोर दिवपा दुसऱ्यांक बोर दिवपा. खरें म्हाका दूख येताय दोळ्यां सारकी. ते आपणागे एक यूट्यूबरा म्हणून खबर आसता कितको विडियो काडटाय तें कळटा तुका. सो ही दूख खरेली कळटा तुका. हांव तुमकां न्हू खरें सांगोता दुसरो कितेंय म्हणूं न्हू दुसरें कितें म्हणूं आमी आमगे न्हू बेस्ट दिवपा सोदताय लोकांक. आनी लोक आमकां बॅड कमेंट मारल्यार आमगे काडून कितें जावपाचें सांगू. आं आमगे एंटरटेनमेंट ना जाल्यार तुमी कितें करपाचें. तुमी यूट्यूब चोयतालीं. आं हिंदी विडियो चोयाय मरे. आं गोंयकारांगे विडियो कित्याक चोयताय. हेजेर तुमी जायत कमेंट्स मारता म्हाका बॅड कमेंट्स मारतलीं. आं आम दूख लागोता काळजां तुमी एक कमेंट्स मारले जाल्यार. तुमी गोंयकारांक वयर काडपा ना जाल्यार कोणाक वयर काडटले सांगाय. भायल्या लोकांक वयर काडटले. तुमी गोंयची भास सांबाळून दवरूंक जायना मरे. आनी म्हाका जायत जाणांगे मॅसेज येताय आनी ते सांगताय हांवें यूट्यूब ओपन केलें आनी तें यूट्यूब ओपन करून म्हाका एसो कमेंट्स मेळ्ळे आनी तेका लागून हांवें ब्लॉक आनी तेका लागून कार्ड जालें. तेका लागून आपुणूय तें यूट्यूब चॅनल बंद केलें म्हूण. तुमी सकयल उडयताय मरे. तुमी थोडे सबस्क्रायबर सगळे म्हणून आमगे सबस्क्रायबर जाय जाय आनी थोडे सबस्क्रायबर न्हू बरे आहाय तें खबर आसा कितें तें. सो फ्रेंड्स हिंगासो ब्लॉग आहलो आनी हो सॅड विडियो आहलो आनी हो डायरेक्ट विडियो हांव काट कोरपा ना. तुमकां कितें बोर लागलो जाल्यार मातशे कमेंट्स कोराय आनी कितें वायट लागलो जाल्यार म्हाका सांगाय. कित्याक न्हू जायत जाणां ब्लॉगर कोत्ताय न्हू ते कितें कोत्ताय कॉपीरायट्स केले म्हणटाय. आपणान म्हणलो तेंच म्हणलो म्हणटाय. आरे तेणें केलें जाल्यार कितें जालें तुमकां. तो कितें आपणागे कितें टॅलंट दाखोवपा सोदता तुमी तेका सकयल उडयताय तेगे कॉपीरायट म्हूण. तेणें काल तें उलयलो तें आज उलयलें म्हणून हांव बी उलयतां. आमी गोंयकार एकामेकाक उलोवपा जाय. हें लायफ डिजिटल लायफ. सो फ्रेंड्स आमी केन्ना न्हू दुसऱ्यां न्हू सकयल उडोवपा आमी पयलीं आमच्या काळजां न्हू हें संवसारान आसतना न्हू आमी न्हू बरें उलोवपा जाय. आमी सदां दुसऱ्यां पासत वायट उलयताय तेका लागून आमी सदां गोंयकार सकयल इयरफोन न्ही पडटा. हें काट कोत्ता हांव. हें काट कोत्ता आसलो हांव पूण काट कोना आनी डायरेक्ट विडियो कोत्ता. कित्याक जाणा तूं आमची मिस्टेक आहा न्हू ती आमी लपयताय काळजां. दुसऱ्या मिस्टेक आमी न्हू एशें कोन्न टायप करपा मोबायलाचेर बरें जाता न्हू इजी न्हू. आतां न्हिदता आसतना मोबायल उठ्ठा आसतना मोबायल सदां मोबायल. आनी एक विडियो दाखयता तुमकां हांव. आनी एक विडियो दाखयना मातशें काट कोत्तालो हांव मग काट कोना. आनी एक पिक्चर दाखयता तुका. हें पिक्चर चलयता तेमी मुगे लायट आहा तुमकां दिश्टी पडटा हांवें लायट घेयला न्यू. सो फ्रेंड हें पिक्चर चयलां दाखयता कोणा अशें आपणागलो फ्रेंड न्हू तुगलो फ्रेंड तुका बाल मारता आनी तुका हें कोता. दुसरो हें दाखयता पिक्चर दाखयता. हें चयलां दिश्टी पडटा हय मोबायल न्हू हो मोबायल न्हू आमकां न्हू पिश्यां काडटा. एशें कोन्न दोत्ता एशें कोन्न. सो मोबायलाचेर चड फोकस कोनाकाय. आनी ल्हानशी मेसेज तुमकां सगल्या गोंयकार भावा भयण्या मोबायल आमकां बरें करूंक शिकयता वायट करूंक शिकयता. सो मोबायलाक मातशें इग्नोर करूंक ट्राय कराय. जायना मुकोडे बी जायना कित्याक हांव यूट्यूबर. सो फ्रेंड्स तुमी ट्राय कराय तुमगे भुरग्यांक ट्राय कराय तुमकां तेंक्स मोबायल अवॉयड करपा. आनी हिंगासो हांव ब्लॉग काबार कोत्ता आनी मातशा रागान उलयलो सॉरी म्हणटा हांव कितें वायट उलयलें जाल्यार. आनी हिंगासो ब्लॉग काबार कोत्ता आनी आज कोणागेली सदां हांव वीश कोत्ता सगळ्यांक. कोणागे हॅपी बर्थडे आहल्यार हॅपी बर्थडे आनी हॅपी बर्थडे हांव सदां वीश कोत्ता. म्हाका कोण कांय दिना मरे. तुका कितें दिलां रे ना तेकाय कांय दिलें ना हांवें.
आनी कोणाय वेडींग एनिवर्सरी आसल्यार हॅपी वेडींग एनिवर्सरी, आनी कोणाय बाल्टी मारल्यार गॉड ब्लेस यू, आनी कोणागेर भुरगीं नाय तांकां देवान वेलेंकी सायबीण माय तांकां बेसांवान भरूं आनी तेंगे घरांत सदां बरपण करूं हांव मागतां। आनी हिंगासो व्लॉग काबार कोतां आनी लास्ट पॉयंट हांव सदां मागोतां, सदां देवाक मागोतां खरें कितें मागतालें हांव इसरोलो ना फ्रेंड्स, हांव बेश्टो फकाण करतालो। सदां मागोतां लोकांच्या घरां जाय झगडीं जाताय घरां, तीं घरां झगडीं जाताय कित्याक लागून हें तेणें केशें केलें तो म्हाका कितें सांगपा जाय, जायत प्रॉब्लेम आसताय तीं सगलीं प्रॉब्लेमां सॉल्व करूं जाताय आमच्यान करूं जायनाय, देवा लागीं मागपा जाय आमी। सो आमी यूट्यूबर सगळे आमी गोंयकार भाव सगळे मागाय तेंगे घरां सगलीं प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक। हय तुमगे घरां बरें आहा म्हूण आमगे यूट्यूब चॅनल बरो चलत म्हूण तेशें केन्ना कोनाकाय, दुसऱ्या पासत सदां मागाय कित्याक हांव यूट्यूबर आनी तुमी यूट्यूबर, तुमी दुसऱ्या पासत मागाय कित्याक हांव जाणा थोडे यूट्यूबर जाय सांगताय आनी ते ट्राय कोताय आपणाचें बेश्ट करपाक, पूण बॅड कमेंट्स येवन ते बॅड कमेंट्स येवन ते मातशे हार्ट जाताय। सो फ्रेंड्स हिंगासो हो डायरेक्ट विडियो आनी हो व्लॉगार नांव कितें धरूं सांगाय म्हाका, कितें धरूं? लायव्ह विडियो धरूं? ओके लायव्ह विडियो धरतां। सो लायव्ह विडियो व्लॉगर ओके। सो फ्रेंड्स तुमी म्हाका मोग दाखयलो म्हूण तुमी सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा हात जोडून आनी हिंगासो मुगे व्लॉगर काबार कोतां। आनी मुगे 3 दीस जाले हांव बिजी आहलो, नॅशनल डे आहलें वुमनाचें आनी सारको बिजी चड, सारको व्लॉग काडूंक मेळोंकूनाय म्हाका। आनी एक कॉमेडी काडल्या सिरियस येवपा आहा म्हाका सिरीज येवपा आहा सिरीज येवपा आहा आनी ती हांव घातलों। एक एपिसोड हांवें ऑलरेडी विडियो केला आनी 3-4 कोतां मागीर अपलोड करीत रावतां, तुमकां चोवपा मेळटलें। आनी तो विडियो अपलोड कोतां गोंयां सारको 7 सकाळीं 7। सो 7 टायमींग घातां कळ्ळें तुका, तुमी 7 येय 7 स्टार्ट जातलो आनी तो जातलो फॅमिली। सो तो विडियो तुमकां लायक जाल्यार लायक कोराय आनी मुगे